पातक रडोन जिणी बदलले करीत तुम्ही तांचे बरीस नास जातेल्यात म्हणली उतरां सुवार्तेन 2 पावटी पुनरावर्तन जाली. हातून उंचायचे सुवार्तेचो सारी परगट जालो. 2 विविंगड गडितांनी म्हणजे बलिदान भेटवून आसल्या गलिलेया घरांक पिलातान लगड काडिल्ले वरवीं आनी सिलोयेंत तोर कोश्टलले वरवीं जेरुजालेमांत जायतो लोक मेल्ले विशीं सुवार्तेंत जेजू उलयता. लोक मेल्ल्या ह्या दोनी गडितांनी लोकांन मोरोंक तांचे अन्नाडपण वा ते हेरांच्यागी चड वायट कश्टाचें म्हणलें कारण न्हय म्हणून जेजू स्पश्ट करता. ते मेले आनी नास जाले. हांगासर ते मरण पावले म्हणलें प्रमुख जाता. पातक रडून जिणी बदली नासलेल्या मनशांची गती असलीच नास जाल्ली, मेल्ली, जीव होगडायल्ली वा जीव नासली वा अनवाराची म्हूण जेजून सांगून दिलें. कितेंय अनवार आयकतना झिंट उडटा, भें दिसता, आंग कामता, बेजार जाता आनी अनवारांत सांपडलेल्या लोकांची बिरमोत दिसता. पूण तांचे गतीक आनी पातक रडून जिणी बदली नासलेल्या लोकांची गत एकच म्हणलें जेजून दामून सांगलें. पातकान बुडलेली जिणी एका व्हड अनवाराक सरी म्हणून जेजून शिकयलें. आपले ओपारींत जेजून जिणी बदलापाची गजाल दुसऱ्या सहंताक उबारली म्हणयत. अंजुराच्या रुखार फळ सोदून गेल्ल्या धनियातय फळापेक्षा जब्बर आसली. ताचे थंय फळाक लागून विशेष आमसर आसलो. ताचे सोंसणिकायचो काठ तुटुल्लो आनी आमसोर बोळ जाल्लो. माली थंय कित्याक गी अंजुराच्या रुखा उदेशीं कांय थोडी सोंसणिकाय आजून उरली. पूण माली कांय फळापेक्षा नासलेलो न्हय, ताकाय रुखान फळ दिवंक जाय आसलें. पूण तो मातशें राखूंक तयार आसलो. पूण फळां आनी नासा मदें वर्साची अवधी मात्र आसली. शिसाचें जिवीत आमसोर आनी सोंसणिकाय मदलें संघर्श. पातक सांडून जिणी बदलपाक इंबू दिल्लें फळादीकपण मात्र हांगा शाश्वत. मालीन मूळ सोडोवन सारें घालूंक अवकाश करून दिल्यार आनी हाका धनी ओपल्यार आनी शेकी रूख फळादीक जाल्यार अंजुराचो रूख सालवार. जिणी बदलापांत निवारत अनवार. शुभ